तुझ्या देवा तू सर्वरो रसनार मुसो धनी करो सगळ्या काळजा मोगू तुझो हावे सदा करू पावो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता कितो मोगू मुसो केला माका रसलोय माका पोसलोय हरेक जोजो आपणाक सोसलोय येमको डांगलो येदो राखलो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा माका पोसलोय व्हडा मोगा मुझे खातीर कुर्सार मेलो सर्गात दायची मागा गेलो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता रक्ता गामू कोड्या मार कांड्या मोगो गुरसा मार गाई रक्ता सरी एकता सायना आलोकारे मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाक देवा
फावोचे तुका दिता उड्या रुपारासच्या मोगाळा सुमिया तुका आराधन करूंक तुझी स्तुती करूंक तुझे भजन करूंक तुझे सांगाता रावूंक ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुझे समोर आसा म्हाका तुज्या कृपेची गरज आसा म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो तूं त्रिएक देव म्हणून हांव वळखून घेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ते एक जण पूण एक देव म्हूण हांव मानून घेता हो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक तुवें म्हाका फावो केलाय म्हजी कंथ बेजाराई राटावळी सगळ्यो तुज्या पांयां तळा हांव समर्पून दिता म्हाका तुज्या सक्तेन बर सोमिया म्हजे सांगाता तूं राव आनी हो थोडो वेळ तुवें म्हाका दिल्लो आनी हांवें तुजे सांगाता करसूंचो म्हजें जिवीत संतोशाचें करूंक समाधानाचें करूंक आनी म्हजें सगळें जिवीत तुजेर वंदोन जियोंक म्हाका आदार लाबय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू. वगळाप तुका सोमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू. स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू. होसाना तुका सोमिया जेजू ओसाना तुका सुमिया जेजू. मान तुका सोमिया जेजू सुमिया जेजू. महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी आसाव नोव्हेंबर म्हयन्याची पयली तारीख आमी कोणाक मान केलो नोव्हेंबराच्या पयल्या तारीखेर आमी कोणाक मान केलो सांता भक्तांक आमी मान करन हो नवो म्हयनो आमी आराम केला आनी हो सगळो म्हयनो सांता भक्तां सांगाता जियोवच्याक आमकां पवित्र सभा उलो दिता देखून आमच्या आयच्या आराधना वेळार सांता भक्तां विशयान इल्लेशें समजोवंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या न्हू आमकां हरी एकल्याक पवी स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपयलां देखून देवाचें उतर आमकां सांगता जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशें तुमी जाय जय दयाळ आमकां पवित्रपणाच्या जिविताक आपयलां हें पवित्रपण थोड्यांचें मात्र न्हय हें पवित्रपण आमी हर एका दिसा जियोंक जाय म्हणून सोमी आमकां ताच्या उतरां मुखांतर आपोवणें दिता तर ताच्या जिवीत दिवच्या उतरांक आज आमी गमान दिवया आमचें जिवीत दिसान दीस इल्लें इल्लेशेंत आमच्या पवित्रपणांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करया कित्याक आमकां हर एकल्याक सोमियान सर्वेस्पर देवान ताच्याच सारक्या सो आनी स्वरुपायाचो कन्न रचलां तेंच सारकें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा देवाचें सारकें आमचें थंय आसा देखून आमी एकामेकाक गौरव दिवंक आसा एकामेका थंय देवाक पळोवंक प्रयत्न करूंक आसा असलें जिवीत सांत भक्त जियेल्लें तांणी केल्लें काम तितलेंच तांच्या जिवितांत उणेंपण आसलें पोडणी आसली तेंतेसांव आसली बेजाराय आसली पंतावन आसली पूण हाच्या मोदें तांणी क्रिस्ताक आपणाचो रक्षक आपणाचो सोडवंदार म्हूण स्विकार केलें आनी ताका घट्ट चिडकून तांचें जिवीत ते जियेलें देखून आज ते सांत भक्त जावंक पावल्यात सर्गीच्या राजांत निरंतरी देवाची स्तुती ते करनासात हेरां सांता भक्तां सांगाता मेळोन देवाची स्तुती ते करतात देवाक जावं मान आनी महिमा आयच्या दिसा तांचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमचे खातीर ते सदांच देवा लागीं विनाती करतात म्हणलें आमी समजोवंक प्रयत्न करया त्याच सोमयाच्या सांगातपणांत आमी निरंतरी जियोवंक प्रयत्न करया आतां एक आराधनाचें गीत गावन त्रिएक देवाक आमी वंदन करया तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 10 Thank
आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका सांगता म्हणूया आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझ्या सारक्या सोकरताचे आदेश दिलो मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझ्या सारक्या सोकरताचे आदेश दिलो मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझ्या सारक्या सोकरताचे आदेश दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा संस्रा कायलोय काळोख धांवडायलो कुर्सार मोरून सडवण करून आमकां जीव दिलो मुनिसावून संस्रा कायलोय काळोख धांवडायलो कुर्सार मोरून सडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्मीय आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा
दातारा कुर्पेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां कुरपेचो पावस आमचेर शेण नितळ कर आमकां पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुर्पे दातारा कुर्पेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ कर आमकां पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपेचो पावस आमचेर शेण नितळ कर आमकां आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 मोगाच्यानो आमकां हर एकल्याक भाग्यवंतपणाच्या वाटेक आपयलां आनी ही भाग्यवंतपणाची वाट आमी जिये जाय जाल्यार भाग्यवंत जावन आसच्या देवाक आमी आराधन करी जाय देखून त्या देवाक आराधन करच्याक त्या देवाचो सांगात आमी समजोन गाणगोवच्याक पवित्र सभा आमकां संत भोक्त दिता पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता हर एक संत भोक्त निरंतरी सर्गीच्या राजांत आमचे खातीर विनाती करतात आनी आमची मागणी देवा मुखार उबारतात तांचें काम सुद्दां तितलेंच सर्गीच्या राजांत ते वगेस बसोनात आमचे खातीर निरंतरी ते विनाती करनासात तांचें कामूच सगळ्या संवसारा खातीर हांगासर कोण जिवन आसात तांचे खातीर विनाती करचें कित्याक ते आमचे परिंस कुटुंबान जल्मोवन ल्हान व्हड जाल्ले हर एका रितीची पंतावनां तांच्या जिवितांत तांणी फूड केल्लीं पूण आज सोमयाचेर विश्वासून जियेल्ल्या देखून तांणी केल्ल्या त्या बऱ्या करण्याक तांकां प्रतिफळ लाभला आनी ते सर्गीच्या राजांत आसात आनी ते आमकां निरंतरी सोमया सांगाता जियोंक उलो दितात देखून पवित्र सभेंत आमी सोमयाचें आराधन करता वर्शीप म्हणटा एडोरेशन देखून आराधन सोमयाक मात्र फावो जाल्लें पूण सांता भोक्तांक मोरयेक आमी वेनरेशन करता म्हणजे मान करता कित्याक ती आमचे बरींच ह्या संवसारांत जल्मोवन वाडोवन कुरपेन बरोवन भाग्यवंतपणाची जिणी जिवन आज ती आमार जाल्यांत आनी तांचो आमार उगडास हर एका नोव्हेंबराच्या पयल्या तारखेर आमी करता त्या एक दिसा खातीर मात्र न्हय हर एक दिसा आमी तांचो उडास काडी जाय कित्याक ती आमकां एक मेल फांगत तांचे आदर्श आमी पळोवन हांवें आनी तुमी आमचें चलतें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावन जियोंक आमकां आपोवणें आसा असलें जिवीत जियोवच्याक आज आमकां सोमी विशेश रितीन आपयता आनी असलें भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत जिये जाय जाल्यार कसली शगुणांची वाट हांवें आनी तुमी धरी जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता किर्तनगार किर्तन 15 आमकां सांगता किर्तन 15 आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोण रावतलो म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोण रावतलो तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो निर्दोषपणी जियेता आनी न्याय नितीन चलता तो काळजांत हांव सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो
आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो कोट्या मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतेल्या मनशांक मानान लेखता तो आपल्या पेल्याक दिल्लो सपूत मोडिना तो रिणाचेर वाड घेना आनी निरापराध्याक वायट करूंक लंच घेना तो जो मनीस अशें करता तो सदां काळ तीर रावतलो जो मनीस अशें करता तो सदां काळ तीर रावतलो तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमया सांगाता आमी जियेजय जाल्यार असल्या सुगुणांची वाट हांवें आनी तुमी जियेजय सांत भोगतो आमच्या फुडें ह्या संवसारांत जियेल्ले असली भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक तांणी प्रयत्न केल्ले देखून आज ते सर्गींच्या राजांत तारां बरीं परजळोन आसात 8 बागींच्या शिकवणेंत जेजून सांगिल्ली ती भोव आपुरबायची सुत्रां 8 सुत्रां ती आमच्या क्रिस्तांव जिविताची आयडेंटिटी कार्ड म्हणटा पापा फ्रांसीस वळखे कार्ड म्हणटा पापा फ्रांसीस देखून ती आमच्या जिविताचो एक वांटो जाय असल्या 8 बागींची शिकवण हर एक सांत भोक्त जियोन आज ते आमार जाल्यात सोमया खातीर ते जियेले सोमया खातीरच तांचें जिवीत तांणी मांडून हाडलें सोमी आमच्या जिविताचो सर्वस्व म्हणलें तांणी मानून घेतलें देवाच्या उतराक सरी जाल्ली ते जिणी जियेले आनी आज ते सर्गींच्या राजांत आमार जाल्यात तशें म्हणटा आसतना आमकांय हर एकल्याक एक दीस थंयसर वचोंका खंयसर सांत भोक्त आसात थंयसर एक दीस हांवें आनी तुमी पावोंक आसा तो आमच्या जिविताचो उद्देश त्या उद्देशा खातीर आज हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत यात्रेक जावन आसाव देखून आमी म्हणटा पवित्र सभा 3 वांटे केल्यात आनी पयलो वांटो जावन आसा जैतेवंत पवित्र सभा तांचो उडास आमी नोव्हेंबराच्या पयल्या तारीखेर काडलो ते थोडूच जैतेवंत जाल्यात कित्याक क्रिस्ता खातीर ते जियेले आतां क्रिस्ता खातीर ते आमार जाल्यात जैतेवंत पवित्र सभा आनी दुसरी पवित्र सभा आसा कोस्टोंची पवित्र सभा तांचोय उडास काडटा ह्या म्हयन्यांत आमी 2 तारीखेर तांचो उडास काडलो समेस सरिल्ल्या भावंडांचो आमच्या हातीन गेल्लीं आमची भाऊ भयणी तांचे पैकी 12 जाणां आनीकी पुलगत्रींत आसात थंयसर तांणी नितळ जावंक आसा पुलगत्रींत नितळ जावन सर्गींच्या राजाक तांणी वचोंक आसा आनी तांचे खातीर मागोवंक की पवित्र सभा आमकां उलो दिता आनी तिसरो भाग आसा पवित्र सभेचो यात्रेक आमी आजुनू आमचें पयण मुंदारून आसाव ह्या संवसारांत आमी आजून आसाव जिविंत आसाव आमकांय एक दीस त्या सर्गींच्या राजाक वचोंक आसा देखून आमी पवित्र सभा ह्या 3 रितींनी समजोवंक प्रयत्न करता आनी आमी हर एकले मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे तस्सो जेजू ह्या येवकारिस्तांत ह्या उंड्यार खरोच हजार आसा ताचें आराधन करूंक आमी सांगाता मेळिल्लीं आमच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या सांगाता जियोंक प्रयत्न करया कित्याक आमचो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा आमी एकसुरे न्हय आमी कितल्या चड मापान सोमया सांगाता जियेता तितल्या चड मापान आमच्या जिविताचें मोल चड जाता कितल्या चड मापान आमी सोमयाक आमच्या जिवितांत वळखात ताचो मोग करता आनी तस्सो मोग आमच्या भावा भयणी थंय करूंक प्रयत्न करता तितल्या चड मापांनी आमच्या जिविताक नवो अर्थ लाभता तर त्याच सोमयाची स्तुती आमी करया त्याच सोमयान आमकां पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर हें जिवीत दिलां आनी ताचीं भुरगीं जावचें भाग फावो केलां त्याच सोमयाची स्तुती करन आमी गावया एक कन्नडा गीत देवा स्तुती सुवेना तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 11 सर्वांनी उबी रावचें संतोश भरीत काळजान ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावचें स्तुति सुवेना
ತಪ್ಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಪನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಪನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ Alleluia, alleluia.
हालेलुया 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 हर गा जेसु अगलाब जेसु स्तुति जेसु आराधन वंदन जेसु हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस glorify your name Lord Jesus thank you Jesus praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 देखन बोसा मोगाच्या नो संता भक्ता विशांत इल्लीशी शिकवण आम्ही या आराधना वेळारच नियाळना साव आतां तुमचे पैकी कितल्या जाणांक सांज जावंक मौन आसा हे वारी एक गरजेचें सवाल आमच्या लिनाबायेक गरज आसा खंय सगळ्यांक आमकां पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आपोणे मेळिल्ल्या आमकां हर एकल्याक सांत जावंक आपोणे मेळ्ळां तें सांत जावचें जिबेत ह्या संवसारांतच मेल्या उपरांत सांत जावंक जायना उडास दर्या मेल्या उपरांत कोणायकी सांत जावंक जायना सांत जावचें जिबेत प्रक्रिया हांगाच आराम जाता पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतरच ही प्रक्रिया आराम जाता आमच्या बऱ्या जिबिता मुखांतर आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर 8 बागींची शिकवण जियोवच्या मुखांतर संतां भक्तांची हें प्रेरण आमच्या जिणयेंत जियोवच्या मुखांतर ही जिणी हांगाच आराम जाता देखून ही जिणी केदाळा आराम करची असलें जिवीत आमी केदाळा हाका तस्सो वेळ म्हूण आसा गी घडी म्हूण आसा गी ना कसलें जिवीत जियोवंक वच्चो वेळ इस घडी म्हणलें ना आतांच ह्या वेळार तें मिसांव आमी सुरू करूंक आसा देखून आमी फाटीं घालूंक ना फाल्यांचो दीस आमच्या जिवितांत आमी नेणाव देखून फाल्यां म्हणलें आमच्या जिवितांत फाल्यां जावनूच उरता देखून कितें फाल्यां करूंक आमी चिंताव तें आतांच करीत जाय इल्लेशा वेळान करूंक चिंचे ह्याच घडये आमी करूंक प्रयत्न करीत जाय तसलें जिवीत उमेदीन आमचे सांत भक्त जियेल्ले देखून ते आदर्श जाल्यात थोड्या सांता भक्तां विशांत आमी समजोन काणगोवचें जाल्यार आमचोच महान सांत जुआंव पावल दुसरो ह्या पून तळाक आयिल्लो 30 आनी 8 वर्सां पयलें समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक हांगासर तो आयिल्लो शांती निमोडन इराली म्हूण ताणें सांगिल्लें येद्या व्हडल्या जोम्याक लाखांक लोकांक उद्देशून सांगिल्लीं ती भोव अपुर्बायचीं उतरां आनी हर एका गांवाक तो गेल्ल्या वेळार पयलें ताचें काम आसलें एअरपोर्टांत देवुल्लेंच फ्लायटांत हांव देवुल्लेंच तो बागवून त्या धर्तेचो उमो तो काडून घेता तशें ही धरती देवाचें एक देणें म्हणून ताणें मानून घेतिल्लें आनी आज तो आमार जाला आज तो एक समाधानेचो सांज जावंक पावला आनी आमचे खातीर हर एकल्या खातीर ताच्या भक्तिकां खातीर तो निरंतर विनवणी करन आसा देवाक जावं मान आनी महिमा आतां आनी सदां काळ तशेंच आमी पळयता आसिसीचो सान फ्रांसीस परिसराचो प्रेमी म्हूण नांवाडिल्लो परिसरांत देवाक पळयिल्लो सीइंग गॉड इन नेचर प्रकृतींत देवाक पळयिल्लो महान सांत आसिसीचो सान फ्रांसीस क्रिस्त मनीस जोगळे घराचो पूत जावन जल्माल्लो आसिसीन तो जल्माल्लो बापोयच्या कुशेक विरोध म्हणल्यार बरी दुबळीकायाची जिणी तो जियेता सगळें सांडटा ताणें न्हेसुल्लो दोगलो समेत धर तुकाच म्हूण तो बापायक दिता आनी उक्तोत्तो म्हणल्यार बरी देवाची सेवा करूंक तो वेता त्या संवसाराचें ओडपोड संवसाराची क्रेस्तकाय क्रिस्ताच्या मोगा मुखांतर एक कोयर म्हूण तो चिंता सान पावलांनी 3 उतरां सांगिल्लीं आसात सोम्याचो मोग हांव नियाळ्ळें जाल्यार हे संवसार ही संगती म्हाका एक कोयर म्हणल्यार बरी कित्याक म्हज्या जिवितांत पयलो प्रथम जागो हांव सोम्याक दितां सांता भक्तांनी तांच्या जिवितांत प्रथम जागो जेजूक दिलो आसिसीचो फ्रांसीस आमकां एक मेल सांगत आसिसीचो फ्रांसीस ह्या संवसारांत एक दुर्बळी जिणी जिवन सरकाराजार ग्रेस्त जावन गेलो म्हूण आमी म्हणटा दुबळो फ्रांसीस ग्रेस्त जावन सर्गीच्या राजाक गेलो
आनी आमकां तो आदर्श जावन आसा. ह्या प्रकृती थंयच सोमयाक ताणें पळयलें देखून तो म्हणूंक शकलो सुर्याक ताणें भाऊ म्हणून वळखून घेतलें. ब्रदर सन तो म्हणालो, सिस्टर मून म्हणालो, संद्रेमाक तो भयण म्हणूंक शकलो. मदर अर्थ म्हणालो, ह्या भुमीक आवय म्हणालो. पळया कितली जणवाई ताचे थंय आसली, कित्याक जेजूच्या मोगान तो वाडल्लो. सोमयाक सांगाता तो जियेलो आनी सोमयाचो मोग ताणें ताच्या जिवितांत तो जियोंक प्रयत्न केलो. देखून तो एक दियोकोन जावनूच उरलो. ह्या जाग जावं की तो फुडें सरलो ना. आपूण निर्भागी म्हूण ताणें चिंतलें. देखून सोमयाची साखरी ताणें केली आनी तो एक महान संत आमकां प्रेरण असो. आयच्या मंगळारा दिसा अनेका महान संतांक आमी तसो उडास काडटा. तो जावन आसा सांत आंतोन, आमकां सगळ्यांक मोगा असो. अजाप पोवन तो सांत म्हूण नांव वाडलेलो पदवांत आनी ताचें जिवीत आमकां हर एकल्याक मेल फांगत. कित्याक क्रिस्ताचो आरसो तो जालो. देवाचें उतर ताणें आकाळी आनी सुकाळी सगळ्यांक परगट केलें. ताणें मास्टल्यांक समेत परगट केलें. केदाळा ताचें उतर हेर लोक आयकूंक इन्कार करता आसतना तोय प्रकृतीक गेलो. थंयसर त्यो मास्टल्यो समेत ताचें उतार आयकूंक वयर आयल्यो खंय. आनी अशें एक सेरापीक सांत बाळकाचे जोगो ताच्या हातान घेवचें बाग सांत आंतोनीक फावो जालें. कितलें पळया तें बाग ताकाय फावो जालें. असं म्हणटा आसतना हे सांत भोगतो आमकां एक प्रेरण, तांचें जिवीत आमकां एक आमचेंय जिवीत बागेवनपणान जियोंक एक आदर्श म्हूण सांगयत. आनी ह्या सांत भक्तांचें जिवीत हांवें येदोळूच सांगलें मेल फांगताचें. तांच्याय जिवितान कांटे कुंटे आसले, पूण कांटे ते बोगलेक दवरनो. देवाच्या कृपेन ते मुखार गेले. कांट्यांचेर तांणी दिश्ट घालूं ना, देवाच्या काकुळतीचेर तांणी दिश्ट घाली आनी एक भाग्यवंत जिवीत जियोंक तांकां प्रेरण जालें. सांत आगोस्तीन त्या संवसारांत तरणाटपणार ह्या संवसाराच्या संगतींक लबदोन तो देवातावन तो पयस गेल्लो. पूण केदाळा देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र पावलोन रोमाघरांक बरयल्लें तें पत्र 11व्या अध्यायांतलीं उतरां ताका प्रेरणाची जालीं. आतां उजवाड जावचो वेळ जालो. देखून काळोखाच्या कामांक पाठ कर. ही उतरां ताका प्रेरणाची जाली आनी ताचें सगळें जिवीतच बदललें. नवो मनीस तो जालो. आपल्याच्या वायट संगतीक ताणें तिरस्कार केलो आनी जेजूक ताणें पुरस्कार केलो आनी जेजूचो एक भक्त तो जावंक पावलो आनी पवित्र सभेचो एक बळवंत मनीस जावंक पावलो. ताका आमी पवित्र सभेचो महान सांत म्हणून मानून घेता. पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून ताका आमी मानून घेता. लोयोलाचो साई इनास जेजुईत सभेचो घडणार ताच्या विशयांत आमकां कळीत आसा. तोय एका सैनांत काम करनासलो. सैनांत थंयसर झूज जाल्ल्या वेळार ताकाय ताच्या पांयांक गुळो लागून तो कश्टो नासलो आनी ताका आस्पत्रेक व्हेल्ल्या वेळार थंयसर आस्पत्रेच्या कटल्यार तो न्हिदो नासतना ताका सांता भक्तांची पुस्तक थंयसर दिलें, वाचूंक दिलें. सोमयाच्या जिविताची पुस्तकां थंयसर दिलीं आनी थंयसर ताच्या जिविताचें परिवर्तन जालें आनी तो ताकाच सांगूंक शकलो, जर ते सांत भक्त जाल्यार म्हाका कित्याक जायना जावंक असली उर्बा ताचे थंय आसली. हांव क्रिस्ता खातीर शिपाई जाता म्हणून तो फुडें सरलो. असले साबार दाखले आमच्या दोळ्या मुखार आसात. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या समेस्त सांता भक्तांचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां मेल फांगत. तांचें जिवीत पळोवन आमी सोमयाच्या बागेवनपणान जियोंक हर एक दिसा प्रयत्न करूंक आसा. देखून देवान आमकां आपयलां. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, असलें जिवीत जियोवच्याक आमी प्रयत्न करया. असलें जिवीत जियोंक खंडीत साध्य आसा. आसा की ना? आसा. आमकां आसा म्हणल्यार साक्षात सांत भोगतो तांचें जिवीत आमकां एक असलें जिवीत जियोंक साध्य आसा म्हणलें तेच दाखोवन दितात. तर तांची मजत आयच्या दिसा आमी मागता आसतना
तांकां तसल्या पावंड्याक पावयल्लो महान मनीस या महान व्यक्ती आसा तोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आज ते संत भक्त जाल्यात जाल्यार केवळ तांच्या सक्तेन मात्र न्ही वो तांणी जियल्या पवित्र जिणी पूण ताका बेसांव दिल्लें आमच्या सोमयान देखून आज ते संत भक्त जाल्यात. देखून आमी आमच्या जिवितांत बरें काम करता आसतना आमचो सोमी आमकां काली हातांनी धाडिना. म्हज्या भावा भयणीक एक कोप शेळें उदक तुवें दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां बिलकूल चुकचो ना म्हण सोमयान सांगलां. म्हज्या ल्हानांतल्या भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. ल्हानांतल्या ल्हानांक थंय जेजूक पळोवंक ह्या संत भक्तांनी प्रयत्न केले आनी आज ते संत भक्त आमकां प्रेरणाचे जावन आसात. तर तांची मजत आमी मागया. दिंबी घालात आनी हो थोडो वेळ आमच्याच जिविताचें समर्पण करूंक आमी प्रयत्न करया. संत भक्तांनी तांचें जिवीत सोमयाक समर्पून दिलें देखून ते आज भाग्यवान जाल्यात. आमी ह्या जिवितांत तसलेंच जिवीत जिवच्याक ह्या वेळार आमच्या जिविताचें समर्पण करया. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, वन हू इज एबल टू नील बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एनीवन. म्हणजे कोण देवा मुखार दिंब्यांनी सरपडोंक शकता ताणें ह्या संवसारांत कोणा मुखारी रावोंक साध्य आसा. म्हणजे खालतेपणान देवा थंय कोण वेता ताचें जिवीत नंदन जाता. तर त्याच जेजू मुखार आमी आसाव. तोच काकुळतीचो सागोर जेजू आमकां कालतेपणान जिवंक आज उलो दिता आसतना आमचें जिवीतच ताका समर्पून दिवया. आमी एकसुरे न्ही, आमच्या सांगाता तो आसा. ह्या घडये कितें गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. कोणा खातीर मागता म्हूण आमी बसयलां तांचो उडास काडया. तुमचे पैकी साबार जाणांनी हांगासर म्हजे लागीं मागोवंक सांगलां. हांगासर जायते इरादे तुमी घाल्यात. हे सगळे जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. आमचो महान संत जुआंव पावल दुसरो आमचे खातीर विनंती करून दी म्हूण मागया. आमची पिडा शिडा, आमची बेजाराई, आमचे कश्ट, आमची सोलवणी, पुडाराची कंत कितें आमकां ह्या घडये दोसता तें सगळें जेजूच्या पवित्र पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. आमच्या सोमयान आमकां सांगल्लीं ती स्वादीक उतरां, ये ह्या सोमेस्त तुमी कश्ट दिल्यानो आनी वचन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. सोमयात हांव आमकां समाधान मेळटा म्हणलें ह्या उतरां मुखार आमकां स्पश्ट जाता. तर तोच सोमी आमकां आज आपयता एक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक. देखून असलें जिवीत जिवंक आमच्या थंय आसच्यो सर अडकळी आमच्या मोती काडया आनी त्यो एका फाटल्यान एक जेजूच्या स्वादीक हातांत समर्पून दिवया. सोमयाक कितेंच असाध्य म्हणलें ना. तोच मनशा कुळाचो रक्षक आज म्हाका आनी तुमकां परत आपोवन आसा शांतीपणाच्या पावंडाक आमकां पावोवच्याक. देखून आमचे थंय आसलें निरासपण, बेजाराई, कंत, कश्ट, सर्तीचें वायट आमचे थंय आसचें सगळें जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया. ताची कृपा आमी मागया. हें गीत आमी गायता आसतना आमचे दोळे धांपया. कोयार हें गीत गायता आसतना ही उतरां मात्र आमी नियाळया. आमचे दोळे धांपया. मौनपणी खंयची संगत म्हाका आनी तुमकां समर्पूंक आसा सोमयाक ती समर्पून दिवया. भावार्थान जेजू लागीं मागया. जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तोच मनशा कुळाचो रक्षक म्हाका आनी तुमकां आपोवन आसा ताची मजत मागया आनी आमच्याच जिविताचें समर्पण करया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा.
आमी कश्टांक नश्टांक सांपडलेल्या वेळार तो सोमी आमकां संरक्षण दिता मोतीची इजा आमी भोगता आसतना आमकां समाधानाचें देणें दिता शांतीच्या बंदराक तो आमकां आपोवन आसा नश्टा सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टा सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पातकांच्या कणकांत आमी बुडोवन आसता आसतना कंगाल जाता आसतना त्या पातकांत हांवून आमी भायर येवंक वोद्दाडतना तस्सो सोमी आमच्या रक्षणेक येता ताका आमी उलो मारल्यार पुरो तस्सो आमकां सांबाळटा आनी कृपेचें जिवीत आमचें करता पातकांच्या कणकां बुडोवन आसत्या बोरवोसो सांडून रोडोन बसच्या पातकांच्या कणकां बुडोवन आसच्या बोरवोसो सांडून रोडोन बसच्या विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास पांको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा तो आमच्या बागलारच आसा आमच्या काळजादारार तो बोडोवन आसा आमच्या सांगाताचो आसा आनी ताच्या उतरांक आमी पाळो दिवया आनी सांतीपणाचें जिवीत जिवोवच्याक फुडें सरया बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गे सुका बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गे सुका दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतासा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा
सोमियाचो आशीर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करता आसतना आमचे सगळें जिवीत सोमियाच्या हातान समर्पून दिवया. वो थोडो वेळ सोमिया सांगात आमी करतिल्लो आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक खंडीत आदार असो जातलो. आमचें सगळें जिवीत जेजूचेर ओंदोन जियोन संतोषाची जिणी भाग्यवंतपणाची जिणी आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यान जियोवच्याक आमी फुडें सरया. सोमियाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय निराश करताय सासनाच्या सासना. मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या मिसा वेळार ह्या प्रत्येक गिराद्यां खातीर आमी मागया. प्रणय डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर मंगळूर. जेडन इयान डिकुन्ना चवथ्या जल्मदिसाचो संभ्रम. जुआंव पावल दुसरो वाडो. क्वीन वॉल्टर अर्गा बचपे. देवादीन पिलोपिना मरियप्पा पसोतू लिल्ली पायस सां पावल वाडो. शर्लिन कोरेया अर्गा विजय. बाबा डेब्रॉन डेलरॉन पॉल सल्डाना अर्गा जावन सांजुआंव वाडो. देवादीन वॉल्टर मोनिसा पसोतू सुनीता मायकल डिसोजा सा आंतोन वाडो. घरचाल मांव खातीर सुनीता मायकल डिसोजा सा आंतोन वाडो. घरचाल मांव खातीर ग्रेसी कार्डोजा सा लोरेस पयलो वाडो. घरचाल मांव पसोतू जोसेफन वेगस आनी कुटाम. शरल स्टॉलिन नित्या दरवाडो. नित्या दरवाडो. शरल स्टॉलिन प्रत्येक तेसावां खातीर बेंदूर. देवादीन दियोग मेरी सिक्वेरा पसोतू डेल्पिन सिक्वेरा वेलंकणी वाडो. घरचालमा पसोतू सेलिन रोड्रिगास सा जुजे वाडो. देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशय आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया.
सोम्या सियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसाकी विची महिमा ताची करतां कावीस मी प्रतिदिन वाचता ताची बोडविकाय रसना वाकणता ताची बोडवंताय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो परत मंगळाराच्या दिसा आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत जमल्या आमची तेसावां घेवन आनी आमच्या काळजांत अर्गां पाठोवन ह्या संदर्भार आयची सुवार्थ आमकां एक विशय सांगता आनी तो जावन आसा आमकां मेळ्ळेले अवकाश आमी गळसी जाय निबांदिवची न्हय निबांदिवची जाल्यार मस्त आसात पूण निबांदी नासतना अवकाश गळसून आमची अभिवृद्धी आमी करी जाय म्हणलो संदेश आयच्या दिसाच्या वाचपांनी आमकां मेळटा तो बरो करून आयकोनसो आनी घरा वचून नियाळ करून त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया फाटल्या जिवितांत सबार फावटी आमकां मेळ्ळेले अवकाश आमी गळसिनातल्या खातीर आनी निबांद येवन आमी चुकारी मारिल्ल्या खातीर आतां देवा लागचें भोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुडकर सोमिया क्रिस्ता क्रिस्ता काकुडकर सोमिया काकुडकर सोमिया काकुडकर प्रार्थया सर्वेस्परा तुझे पवे सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भगवंताक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलोय आयच्या ह्या दिसा आमचे बसत ते करतात ती विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां कृपा दे आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप
भावा बहिणीनो, तुमचे मन क्रिस्त जिजूचे मन जावं. सैमा तो देव, तरी त्या समानपणाक तो लाभदोंसो रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवन ताणें आपणाक परिपूर्ण खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच घालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी 9 प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली. भगवत जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जिजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. व्हड सभेन सरस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सरस्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या उजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबांक जेवण खावन दोशी जातलो. सरस्वरा सोदता ती ताका नावाडटली. ताची काळजां शांतीन जियो सदां काळ. श्लोक. व्हड सभेन सरस्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परतितलो. हर एक राष्ट्रा मदलीं जनांगा ताच्या पांयां पडटलीं. कित्याक सरस्वर राजवट चलयता. राष्ट्राचेर पदवी चलोवंक एकलोच तो. ताच्या पांयां पडटले संवसारांतले व्हड व्हड मनीस. श्लोक. व्हड सभेन सरस्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवूय ताचे बसत जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची सेवा करतलीं. फुडले पिळगेक संवसाराची खबर परगडटली. आजुनी जल्मनातलो परजे ताचें बरेपण गाजयतली. हें सगळें केलां सरस्वरान अशें म्हणटलीं. श्लोक. व्हड सभेन सरस्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये आमुचे सृष्टी सोमीस तुमी कश्टांतल्यान आनी वासन वोयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सरस्वता प्रकटचे खातीर म्हज्या कळीचो म्हज्या वाणतो निर्माण कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जय सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळ जेवणार बसोन आसलेल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं अशें म्हळें. देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागेच सै. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येतना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभां दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचोन पळोवन ये जाय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां भाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा कर पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजर जालो तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. चाकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली.
धनी सगळोच रागान पेटलो आणि चाकराक सांगू लागलो, तुर्तान भायर सर शहराच्या रस्त्यांनी आणि गल्ल्यांनी वच आणि सक्कट दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक आपण हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा तुझे हुकमे प्रमाणे सक्कट कर्ण जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तोबळ धनयान चाकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आणि वय बागलेच्या वाटांनी वच आणि लोकांक बळान भितर हाड. अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयिल्ले तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण चाखोवंक पावचो ना. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेवण म्हळ्यार हर एकल्याकी खुशी. आनी तें व्हडल्या मनशाचें जेवण म्हणटा आसतना कितले बोगां आसात. कले रुचीचें केलां, ताच्या उपरांत पुरी भाजी, पुरी आसा, अखेरी शिरा मेळटा, मागीर वॉर्न परमळाचें बरें मेळटा. त्या देखून जेवण सोडचें न्हय, जेवणा वचचें. थोडीं अर्द्या कार्यक्रमाक वेतात, जेवण काण घेनात. भोवशे डायबिटीस आसता कोणा, या हेर कसली पिडा आसता, दाक्तेरान काण घेवन जमलां वचनात वेतात आनी काण घेवन पटी येतात. आनी थोड्या कडेन जेवणा गेल्यार जेवणा उपरांत कालयल्लें व्हरोंक दितात. उंडू पयर कोंडू पयर म्हण, जेवणी गेले वर्णी गेले तशें दितात. एका व्हडल्या मनशान जेवण केलें, आयच्या सुवार्थेंतलें न्हय, तें मागीर हाडटा हांव. पयलें दुसरें एक जेवण. एका हडल्यान तो एक मनीस व्हडलो ग्रेस्त मनीस व्हडलें घर बांदलां, ताणें एक जेवण केलें आनी हडल्याच्या सक्कट लोकांक आपयलें. फलाणे दिसा म्हज्या पुताचें काजार आसा, तुमी सक्कडांनी ये जाय आनी बरें करून जेवन वचत जाय. तितलें मात न्हय, वेताना व्हरोंक आसा तुमकां, काले व्हरोंक आसा. जेवण व्हरोंक न्हय, जेवण जेवंक मात्र. खरी एकल्या की हांवें एक गिफ्ट दिवचें म्हण चिंतलां. हर एकले उपयोग करचे तसलेंच गिफ्ट, आनी तें जावन आसा तूप. व्हडल्या कडायांनी हांवें तूप हाडून दवरलां आनी तें हर एकल्याकी व्हरोंक हांव दितां. त्या देखून येतना तुमचें आयदान हाडणें यात. ह्या मनशाचें आपणें कार्यक्रमाक, जेवणाक आनी ताच्या उपरांत तूप व्हरोंक. फलाणे दिसा लोक आयलो, सगळो मस्त लोक. पयशे दवरूंक नात. पयलें काजारा वेळार पयशे आनी दवरूंक आशिल्ले, ते पुरो कांय ना. आतां फ्री, सक्कडी फ्री. आयलो मस्त लोक आयलो जेवणाक. जेवण बरें आशिल्लें, जेवले. जेवणा उपरांत तूप व्हरोंक आसा. आयलेल्या 50%नी कांय आयदनां चडोवंक ना. शीद आयल्यात. भोवशे इन्विटेशन आयकल्लें मागीर इसरलां. आमी पळय इन्विटेशन आयिल्ल्या गुडले वाचता हांव, मागीर अखेर खंय पडलां गुत्तू ना. मागीर थोड्या दिसांत हांव कितल्या वेळार तें प्रोग्राम, आयताराचे मीस कितल्या वरार आसता, पयले मीस कितल्याक, दुसऱ्या मीस कितल्याक. आयतारा सांगल्यार मागीर परतून फोन करून विचारतात. तशेंच ह्या मनशांक इसरलें. 12 जाणांनी आयदन हाडूंक वचना. त्या देखून तूप व्हरोंक जाता आयदनांतल्यान, कट्ट्यान व्हरोंक जाता तूप, जायना न्ही. त्या वेळार प्लास्टिकान येतली, नाजाल्यार प्लास्टीक कोणाचे मागीर हाडून येता आहले. प्लास्टिकान येतली, तूप व्हरोंक जायना. गेलें तांचें. आयलेल्या पैकी कांय एक 100 जाणांनी काले हाडले कोताय बाटली हाडिल्ली. बाटली म्हळ्यार प्लास्टिकाची बाटली न्हय, धाकटी बाटली, पायंट. काल्दी
लिटराची पॉईंट येताने ते पॉईंट हाडिल्लें तूप न्ही तूप मेळटालें सड्ड मेळना म्हूण हाडिल्लें तांकां तुपाच्या बाटल्या ताचें तूप तांच्या बाटल्यांनी घालून दिलें थोड्यांनी अर्ध्या लिटर थोड्यांनी हें हाडलें लिटर असो चंबू हाडुल्लो तिक्के बुदवंत गाय हाडली तांकां चेंबांत व्हरोंक बरें न्ही तूप व्हरोंक आनी तांकां एक लिटर मेळ्ळें आतां चिंतूंक लागले बाटली हाडले यो आमी कळालें गेलें आमी एक चंबू हाडूचे आहलो न्ही म्हणून सादारण एक 7-8 जाणांनी 5 लिटरांची बालदी हाडिल्ली 5 लिटरांची बालदी तांकां बालद्यांत भरती दिले फुल्ल दिले त्या दळा चंबू हाडलो चिंता यो हांवें मिस्टेक केली न्ही अरे कितले मरून गेलो पळय तो 5 लिटरांची बालदी आनी म्हजो 1 लिटर असो चंबू थोड्यांनी कोळशे हाडिल्ले कोळशे पळयला न्ही कोळसो तुमी तांकां कोळशांत फुल्ल दिले आतां बालदी हाडले चिंतात शे बालदे बदला कोळसो हाडलो जाल्यार कितले मेळटा आहले मिस्टेक केली आनी एकलो व्हडलें बाण हाडून आयिल्लो बाण माथ्यार दवरून अशें सकट पळयता ताका मदमल टोपी आसले पळयतात न्ही ताका गल्ल्याक तशें बाण हाडून आयला आनी ताका बाणांत फुल्ल मेळ्ळें भारी संतोश ताका आतां उरल्ल्यांक दूख कोळसो हाडिल्ल्यांक दूख छे आमी एक बाण हाडिल्लें जाल्यार फुल्ल वरी तें हाडलें बाण हाडनासतना मोस केलो अशें हर एकले ना खुशी जाले एकलो मात्र खुशी जाल्लो बाण हाडिल्लो उरल्ले फेल उरल्यांक पळयतना बरें म्हण चिंतलें मागीर ताका बाणाच्या हाक पळयतना कांय ना पुरा प्रेजन ना म्हणून तेच ताणें चिंतलें जेवण जालें तूप काण घेवन गेले तशेंच आमी इगर्जेक येता आसतना देव तेंपलाक येतना कोणी बाण हाडून येना हांगा आमी हाडचें घालें गिंडलांत कितलें सोमता हाच्या भितर गिंड दवरल्यार कितले भितर वचत हाच्या भितर बाण दवरिचे बाण दवरल्यार मस्त गेली येता मस्त बरी येता आनी बाण दवरचें जाल्यार वेळार येवन पावपाचें लास्ट आयल्यार मागीर चुकता बाणांत घालचे विशय पुरो येतात बऱ्यो संगती चुकतात त्या देखून वेळार ये जाय आनी बरें करून आयकूंक जाय बरें करून आराधन करी जाय संगती जिखून धरी जाय आनी घरा व्हरी जाय धन्यान एक जेवण केलें आयच्या सुवार्थेंत पळया धन्यान एक जेवण केलें आनी सबारांक जाणें आपयलें इन्विटेशनां प्रिंट केल्ली पुरा दिली आयले थोडे आयले मस्त जाण येवनात कित्याक तांकां तांची रटावळ आसली धनी तांकां इम्पॉर्टंट न्हय गरजेचो न्हय आसलो त्या देखून तांच्या कामाक गेले आजकाल जेवण खंय मेळटा काल्या जेवणाक वचचें तो एक बारी वडलो की अशें म्हण चिंतलें वचोना आनी त्या गांवचें कारण हांगासर आसात आज आमकां दिल्लें पयलेचें कारण शेतमलाक घेतला तो एग्रिकल्चरिस्ट बरें एक शेत काण गेला आनी त्या शेताक म्हाका वचोंक आसा काम आसा पाडे बांदूंक आसात रेडे बांदूंक आसात कोसूंक आसा गरजेचें काम तें आसा तुजें जेवण न्हय गेलें एक नीब दिलें ताणें आनी दुसरो 5 जोत रेडे 5 जोत 5 जोतां पाडे काण गेल्यात ताणें आनी तांकां टेस्ट करूंक आसा म्हळ्यार हाडूनात काण घेवन जाल्यात ते सारके आहात की ना गे पांय मोडला की ना पळयचे दोळो दिसता की एकाक दांत म्हातारे जाल्यार कळटा दांत पळयतना कळटात सारको चलता की ना टेस्ट करूंक त्या देखून 5 जोत
पाटे ताणें खाण गेल्यार देखून थंय वचचें हाचें गरज ना न्ही बांदिली. तिसरो काजर जाला मात्र म्हाका तो आपयता. म्हज्या बायलेक सोडून खंय येचें हांवें. त्या देखून आमी हनीमुनाक वेता. इम्पॉर्टंट नाही तुजें जेवण इम्पॉर्टंट नाही ते हनीमुनाक गेले जालें. एक एकल्यान एक एक नीब दिलें आनी थंयसर जेवणांत हांव चुकारी मारली. आमी थोडेपटी वचोंक मन ना जाल्यार कले म्हणून नीब दिता. हुशार ना भुरग्यांक इस्कॉला वचोंक हुशार ना जाल्यार तकली पडटा म्हणचें या ताप येता म्हणचें. आनी खंयसर म्हणी दुसऱ्या कडेन वचोंक आसा जाल्यार वचोंक म्हण सांगल्यार जायना न्ही आनी खंयचेंय नीब दिवचें. अशें नीबां दिवचें म्हणटात. आनी पुरा नीबां दिली आनी चुकोवन काडलें. आतां ताका राग येयलो कोणाक. इतलें तयार केलां 1000 लोकांक तयार केलां हांगासर 100 येवनात. पोस्टपोन करूंक जायना. काजर पोस्टपोन करूंक पाद्र्या कडेन सांगल्यार पाद्र्या पोस्टपोन करीत पूण जेवण कालें करचें. रांदून जालां केटरिंग हाडलां पुरा फर्स्ट क्लास केलां. हें वेस्ट करूंक जायना. तें त्याच दिसा जेवीचें. आयचें जेवण फाल्यां जेवता म्हळ्यार जाताय. फ्रिज्जां आनी कांय नात. फ्रिज्जां आसल्यार उरताय बरें. त्या देखून आयचें जेवण आजच जेवीचें. त्या देखून आपूण हाडा बेळिल्ल्यांक बरें आपूण हाडा. थकडांगी आरावन हाडलें. आंगळ्यांक पांगळ्यांक तोंट्यांक कुड्ड्यांक बेऱ्यांक लंगड्यांक पुरो हाडलें. जाल्यार बाटो बरोवं ना. मेळिल्ल्यांक धरून हाडले आयच्यांत. आनी माटो फुल्ल जालो जेवण जालें सकट जालें. आतां आमकां मेळचो संदेश कितें तूं त्या मनशांनी त्या मनशांनी निबां दिली येवंक जायना म्हणून सांगलें. तांकां मेळ्ळलो अवकाश तांणी होगडायलो. इतलें बरें जेवण इतलें रुचीक जेवण ते हाच्या आदी जेवंक नासलें. त्या रितीन तयार केल्लें तें जेवण ते जेवंक फावो जालें नात. तांकां तें मेळ्ळें ना. अर्थ तांकां मेळ्ळलो अवकाश तांणी होगडावन काण गेलो. परत तसलो अवकाश मेळचो ना. ह्या संवसारांत आमकां एकच जीवन दुसरें जीवन ना. एक फावटी सेमित्री भितर गेल्ल्या उपरांत सेमित्री पोंदा गेल्ल्या उपरांत मागीर आमी फाटीं येना. त्या देखून ह्या जिवितांत मेळिल्ले अवकाश आमी गळसी जाय. खंयचेय अवकाश आमकां सोडचे न्हय. आमचे थंय आसली प्रतिभा टालंटां आमी उर्जीत करी जाय. देवान आमकां हर एकल्याकी विविध टालंटां दिल्यात. ती टालंटां आमी गळसी जाय म्हणून ताची आशा. जरी तरी तुका अवकाश मेळना जाल्यार कालें करचें. स्पोर्ट्सांत बारी हुशार पूण फिरगर्जेन स्पोर्ट्सूच ना जाल्यार कालें करचें. अवकाश सृश्टी करी जाय. तुजी बुद्वंतकाय उपयोग करून अवकाश सृश्टी करी जाय. एक इन्फोसिसाचें भुरगें बारी हुशार भुरगें इन्फोसिसाच्या कामाक भरती जालें. बरें स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्सान फर्स्ट क्लास सिंगिंगांत फर्स्ट यामसेगरच्यान सुपर. ताणें कालें गेलें कोताय तुमकां बॉसा लागीं गेलें आनी म्हणालें आमी सदांय काम करता दिसा काम करता राती काम करता. आमकां एंटरटेनमेंट म्हणलें कांय ना. बॉस म्हणालो तूं हांगा कामाक जॉयन जाला हिंगे एंटरटेनमेंटाक जॉयन जाला हिंगे म्हणालो. ना तशें न्ही पूण एंटरटेनमेंट आसल्यार मत सुडाळ जावन आनीक चड काम करूंक जाता. हांगासर एंटरटेनमेंट कोणें करचें गे म्हणालो बॉस. तुमी अवकाश दिल्यार हांव ऑर्गनायज करता. सक्कडी आमच्या स्टाफाक वर्सांत एक फावटी एंटरटेनमेंट दवरचें हांव ऑर्गनायज करता. ऑर्गनायज तूं करताय जाल्यार करयेत पूण कामाच्या वेळार काम वेस्ट करूंक ना. खर्च पुरो हांव दिता. पयशे आमकां धराळात. ऑर्गनायज कर.
हें नव्यानच जॉयन जावन 1 वर्स जावना ह्या चेडवा भुरग्याक तें ताणें बरें करून 3 म्हयन्यांचो वेळ काण गेलो आनी बारीक अपुरबायचे प्रोग्राम आसा केले मांडून हाडलें बॉसान सांगलां पयशे दिता म्हणून आनी त्या प्रोग्रामांत MC कोण कोत्ताय तेंच त्या प्रोग्रामांत 10 सॉंग्स आसली बेस्ट सॉंग ताणें ताकाच दवरलें सगळे इव्हेंट ऑर्गनायज करूंक हेड तेंच अपुरबायेचें 2.5 वरांचें कार्यक्रम जालें हर एकल्याक खुशी कित्याक बरें करून केलां बरीं पदां दवरल्यांत बरें MC केलां कार्यक्रम अखेर जालें सकणांनी शाहबास म्हळें दुसऱ्या दिसा बॉसान ताका आपयलें आनी कुडलें प्रमोशन दिलें व्हडल्या जाग्याक ताणें अवकाश सृश्टी केलो अवकाश ताका मेळोंक नासलो खाली तें कंप्युटर बसून काम करीत आसलें ताणें ताची तकली उपाय केली अवकाश सृश्टी केलो आनी त्या अवकाशा मुखार तें मुखार गेलें आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी अशेंच वचत जाय पडटा अवकाश आमकां मेळटात म्हणून राखून रावचें नाका अवकाश आमी सृश्टी करया आनी सृश्टी केल्ल्या निमती आमच्या जिवितांत प्रगती जाता हांगासर पळया ह्या तेगांचें मात नांव दिलां तेगा मनशांनी कितें केलें म्हणून समार जाणांनी तशेंच केलें आमी निबान दिता म्हज्यान जायना म्हज्यान जायना आग्र्याक वर्णाचें नीब म्हळां वर्ण केल्ल्यान तें जशें जालें ना जाल्यार बरी आसती हांव कांय जावना वर्ण निसर्न पडलेलो म्हणटा केळ्याची साल आसल्यान पडलो केळ्याची साल नासली जाल्यार हांव पडटां कालें करचें केळ्याची साल कोणीय पडटा म्हणटात तशें निबान दिवचें म्हणटात 10 देडयांची वपार आमी पळयल्या 5 बुधवंत 5 हेड्डां बुधवंत आसल्यानी कितें केलें दिव्या वट्टोगत तेल घेतलें बुधवंत नासलेल्यांनी तांकां मेळ्ळलो अवकाश होगडावन काण गेलो म्हणजे तांकां भितर वचोंक वरेता सांगता वचोंक आपोणें आसलें अवकाश आसलो पूण तांणी खाली दिवे घेतिल्ले तेल घेवंक ना ताच्या निमतीन तांणी अवकाश होगडावन काण गेलो 5 जाणांनी अवकाश गळसिलो 5 जाणांनी होगडावन काण गेलो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत मेळिल्ले अवकाश आमी सोडूंक नजो अवकाश परतून परतून येनात त्या देखून अवकाश म्हज्या बागलार बडयतना ना म्हाका बरें न्हिदल्या म्हज्यान जायना उठोंक म्हणनाका टप्पा उठ अवकाशाक वचून मेळ आनी त्या वेळार तुजे थंय बदलाव येता प्रगती जाता हें अपुरबायेचें लिसांव आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा हें लिसांव आमी शिकोवन आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक प्रयत्न करया आमेन स्वीकार कर ए बापा उड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुमगे ए बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदन कर
यासाक बापा संगी ऐट इचिनी पवित्र ये बापा सेवेक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आमंत्रण कर ये बापा स्वीकार कर बापा काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीन कर मोगान तुझ्या दिबो जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या बाबा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. प्रितेच्या बापा तुझे परजेसो हो यज्ञ मानून घे. सांजो हांव पॉल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या या वर्त्या दिसा तुझे महिमेक आमी भेटयता. या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल दुसरो तुझ्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान बूज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे मरण आणि समानता तुझे पुनः जीवन को आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता. आणि हो जिबेतसो उंडो आणि ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागताव. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुजी खुशी सगर जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखेलां बक्षिता तशी आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिबेतान सवस्काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजूर की पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक एका कुटुंबाच्या संद्या भशेन हांगासर आयिल्ली आमी समेस्तां सुभागी. मित्रांनो म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडण जिवितांत. सोमयाक दिन वाचूया बुकान पेज नंबर 172 D51. प्रार्थया
भोव मोकळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखोवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंचो सरकार कोणानी न्हय पूण तुका रूप रूप बघून आमकां मेळ्ळो अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. महिमा शिकयली कुर्सासो गुडची जिविता इंडाक तुझ्या दिली व्हड मेलपां. कोण सुवाव पावल दुसऱ्या दितां सर भक्तीन तुका क्रिस्तासा बोऱ्या गोळ्या दैवीक मो शिकय तू आमकां. सर्गीच्या बापा भाग्यवन हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या नो साबार अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळां. देखून धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आज अर्गां दिल्यांत. CA इंटरमिडिएट परीक्षा पास जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. दुवेक काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यांत आनी भुरग्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. ह्या सर अर्गां सांगता आमची अर्गां जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक आमी समर्पून दिवया. बो काकुळदारा बापा भाग्यवन जो हांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळता आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या
ये बघेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आणि राजी संधान तुझ्या जिवितान परचडली देवाचेर तुझो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी चिणी जिवंक आमकां गुमोग कर तुजी बागेवन चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात सबार जाणांनी हांगासर जायते इरादे जो हांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान घाल्यात त्या खातीर आज आमी विशेष रितीन ह्या संता मुखांतर जें कितें मागलां देव तांकां फावो करून दी आनी आमचे इरादे ह्या वेळार आमी देवाक समर्पून दिवया नातीक पियूसींत बरे अंक मेळोवन बरो फुडार मेळच्या खातीर बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक 10 जाणांनी परगांवांत काम करनासल्या भावाक ताचो सांबाळ मेळोवंक आनी मोतीचें समाधान वाटेचे समस्ये बऱ्यान परिहार जावंक कोर्टांत असली केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक घर बऱ्या मोलाक अडकळी नासतना विकून वचोवंक पुतान मोबायला फाटल्यान कडसूनचो वेळ उणो करूंक जाग्याच्या दस्तावेजाचें काम बऱ्या रितीन जावंक काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां एका कुटुंबाक बऱ्या जाग्यार फ्लॅट फावो जावंक 4 वर्सां 10 म्हयन्याच्या एका चेरका भुरग्याक बरी भलायकी एकल्याची पाट आनी पेंकाट दूक कोंकली उणी जावंक एका भयणीक बरें काम मेळोवंक एका भावाक बरें काम मेळोवंक एकल्याचें सिस्ट सर्जरी नासता वखदांनी गूण जावंक एका भयणीचे पाय दूख गूण जावंक पुताची गोमटेची दूख आनी उदेल्लीं फळां गूण जावंक इंजिनियरींग शिकल्ल्या एका तरणाट्याक बेगीनच बरें काम मेळोवंक हातीन घेतिल्लीं सर कामां पंथाक पावोवंक रीण विसारल्लें मेळोवंक दुयेंसो बाळंतेर बरो जावंक धाकट्या पुताची हातापांयांचे गायी गूण जावंक सुनेची फटाची दूख गूण जावंक घरांत समाधान मेळोवंक एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक एका बाळशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक घरचे रेकॉर्ड सारके जावच्याक एका कुटुंबाक PR मेळोवंक पांयांची दूख गूण जावंक जाग्याचे रिजिस्ट्रेशन आनी सेटलमेंट बऱ्या रितीन जावंक एका तरणाट्यान आमाल पिवोवन येतावन भायर येवंक एका भयणीची दोंपराची गांठ बरी जावंक दुवेक बरी सैरीक पुताक परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर मागलां एक घडी बरो मौनपणी आमच्या मोतीन आसचे ते इरादे कोणा खातीर मागता म्हूण आमी बसावन ह्या पुंतळाक आयल्या हांव तांचो उडास काडया जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर ही आमची मागणी देवाक समर्पून दिवया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तूच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली
तेच बरें तुजो भगेवंत सेवक जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगेवंत जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परजेन बगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवाळ. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो. आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो आनी तुमचेर रावो. मोगाच्या नो आईच्या या बागी दिसा पवित्र मिसाचे बलिदान भेटून हर्ता बरीत प्रसंग आमकां दिल्ले आमच्या पुंशताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन तांचो वेळ आमच्या खातीर आज तांणी करसिला. तांच्या सेवे खातीर हांव तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां सिमोन डिसोजा. 10व्या वर्साचो जल्म दिवस ताणें थोड्या दिसां पयलें आचरण केल्लो. आंतोन वाडो ताच्या नांवान ताच्या पप्पा मम्मीन हांगासर स्पॉन्सर केलां. तांचो आमी उपकार बावडटा. जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर आनी तांच्या भुरग्यां खातीर जेजू लागीं विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आयच्या दिसा 12 जाणांनी मुड्दोम दिवन आदार दिला. तांचोय हांव उपकार बावडटा. आयच्या ह्या दिसा वजांत्र केळून आमकां मागोवंक आदार दिल्ले विजय मोंतेरो वालेन्शिया तुमचोय उपकार बावडटा आनी तांकां सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीचो. आयच्या दिसा हांगासर हें पवित्र कार्य ताचें चित्रीकरण केल्लें डिवायन वर्ल्ड TV तांची सर शिबांदीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शुक्रारा हांगासर सांजेर 4:45 वरार तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन आसा. हर एका मंगळारा सकाळीं 10 जावन 10 मिनटांचेर तेर्स 10:30 वरार आराधन मीस आनी नोवेन आसा. आमच्या धार्मीक स्टॉलांत तुमकां कापुचिनांची बायबल डायरी तशेंच कोडयाळ ब्रेस्तांतावन पब्लीश जावचें कातोलीक पंचांग थंयसर विकरापाक आसा. थंयसर तुमी भेट दिवची. आनी आतां आमी आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम रावल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटयल्या. मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीनो बापांनी ह्यो मानाच्यो वाती वांटूंक हांव उलो दितां. सिमोना डिसोजा आंतोन वाडो तांचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटा आनी ताका जल्मा दिसाचेर आसरास उल्हास पठयता. तशेंच आज आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिल्यांत प्रणय डिसोजा मंगळूर, जेडन इयान डिकुन्ना सांजुवांव पावल दुसरो 4थ्या वर्साचो जल्मादीस ताका बागी जल्मादीस. क्वीन वॉल्टर बाजपे, लिल्ली पायस सांपावल वाडो, शर्लिन कोरेया बिजय,
डेलरॉन पॉल सल्डाना सांजुआ वाडो सुनीता माइकल डिसोजा सांत आंतोन वाडो सुनीता माइकल डिसोजा सांतोन वाडो ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो जोसेफिन वेगस आणि कुटाम नित्यादर वाडो शरल स्टॉलिन बेंदूर डेल्पिन सिक्वेरा वेलांकाणी वाडो सेलिन रॉड्रिगास सान जुजे वाडो मुडतोम दिवन आधार दिल्ल्या सुमेस्तांचो आमी उपकार बावडटाव आणि देव बरें करूं म्हणटाव. उभी रावया आता जेवणाचेर आशीर्वाद मागचो. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां एका कुटुंबाच्या संद्या भशेन ह्या देव तेंपलाक सांगाता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. येदोळसो 2 जेवणां विशीं आमी आयकलें समजून घेतलें. आतां तिसरें जेवण निजायकी जेवणच जावन आसा. येदोळचीं 2 जेवणां तांदुली सामा मात जोडल्यांत आमी पोट भरूं ना. तिसरें जेवण पोट भरचें तसलें जेवण जावन आसा. अपूर्बायेन रांदलेलें परमळ येता आनी ताचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता. हें जेवण जेवल्ल्या उपरांत आमी घटायेन भरून आमची कामां बऱ्या रितीन करूंक आमकां तूं कुमो कर. कोणें हें जेवण तयार केलां तांचेर आनी कोणें हें जेवण स्पॉन्सर केलां त्या सर स्पॉन्सराचेर सिमोना आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर दराळ मोपान तुजी आशिर्वादां वत म्हूण मागता हांव. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरबोध वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
तूं हांव पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर बघेवंक तुझे कृपेन निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.